हो जी तळी जी हांगसर आज बांदिल्ली आसात आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान जे पळयतात तें हिरवेगार अशें शेत. हे शेत खातीर उदक आनी त्याच बरोबर प्रत्येक जो सिजन जो येता तो सिजनाक लागणारी ती भाजी सुद्दां आसतली. शेत कापले नंतर मागीर आमकां वांयगी म्हणू नाका, मिरसांग म्हणू नाका, हें सुद्दां तितलेंच उदक म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणून स्तुत्य उपक्रम शेतकाराचो कणो कसो ताठो रावपाक जाय आनी तेजे खातीर आमी तांकां सवलती कितें निर्माण करून दिवपाक जाय हेजें तालतंत्र आनी ताळमेळ गेली कित्येक वर्सां 8 वर्सां जालीं पंचायत, जिल्हा पंचायत आनी आमदार ह्या नात्यान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी घडोवन येतात. हांव इतलेंच मागतलो, डेव्हलपमेंटाच्यो गोष्टी जर आमकां जर करतलो जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवन हें काम करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. स्वार्थ न पळयता आसतना परमार्थ पळोवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. दुसऱ्याचें हित जे वेळाचेर आमी पळयतले त्या वेळाचेरूच आपलें नांव, आपलें वैभव, आपली वळख निर्माण जाता. बरेचशे फावटी वेगळे वेगळे विचार तकलेन येतात आनी नंतर आमी आपलें काम जालें म्हणटकीर बरेचशे जाण विसरतात. हें जावपाक जायना. मनशान प्रामाणीक रावपाची खूब गरज आसा. कारण हेजे पयलू आमी बरेचशे जाणांक मान सन्मान दिल्लो आहा आनी तो मान सन्मान असोच दवरचो आनी बाकीचे ह्या पंचायतीचें नांव जें आसा तें उंच स्तराचेर पावयचें इतलेंच हांव ह्या वेळाचेर उलयतलो. आनी सगळ्यांक भरलेल्या पावसा भितर तुमी हांगसर आयले, सुंदर ह्या उदकाक जर आमी नजर जर मारली जाल्यार इतलें निवळ उदक जें आसा तशेंच तरेचें निवळ मन, निर्मळ मन आनी खास करून ट्रान्सपरंट मनशान आसपाक जाय. भितर एक भायल्यान दुसरें तशें आसपाक जायना. आनी ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान हांव इतलेंच म्हणटलो, आमचें मन हें झऱ्या सारकें आसपाक जाय. त्या झऱ्याक कसलोच तरेचो आडमेळी सुद्दां जर आयल्यो जाल्यार त्या आडमेळीचेर बंद सुद्दां जर जाल्लो जाल्यार तो उदक म्हणटा तें कोण स्टॉप करपाक शकना. कारण तशेंच तरेचें 75% आमची जी कूड जी आसा आनी खास करून आमचो मेंदू जो आसा तो ह्याच उदकान भरिल्लो आसा. बरें दिसता जेन्ना आमी अशी बारीक बारीक कामां हे तुमी पळयता आसतले. आयज हांगासर कितलेशेच लोक आमचेच माडा पळय ते हे चिमुलाडे पर्यंत लोक शेतां रोयता. तशेंच शेतां जाली की मागीर ते रोंपो रोयता, म्हणजे मिरसांगो म्हण आनी कितें वेगळे वेगळे. आयज तांकां हे उदकाचो खुबसो फाटली कितलीशींच वर्सां जाली ते हे उदक यूज करता आनी ताका लागून आमी ही तळी आयज हांगासर बरी तरेन बांदिल्ली आसा. आयज आमचे आमदार जे आदले आर्ट एंड कल्चर तशेंच स्पोर्ट्स आनी RDA मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे यांच्या सहकार्यान आमी आमच्या ह्या विलेज पंचायतीन वेगळी वेगळी कामां केल्ली आसा. तशेंच आमचे ZP श्री रमेश भोसले यांच्या सहकार्यान आमी बारीक बारीक खुबशीं कामां अशी केल्ली आसा. आमी सगळे तरेन आयज ऑलरावंड म्हाका खूब बरें दिसता. आमचे पंच सगळे भरपूर तरेचे काम करपा खातीर सपोर्ट करता. तशेंच आयज आमकां सराचो तसोच आमच्या ZPचो खूब सहकार्य मेळटा आनी तितून आमी सगळ्या क्षेत्रांत काम केल्लें आसा.